नमस्कार येवकार वाटून आहेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स कोविडात 3 वर्सां टॅरिफ वाढ खंय होल्डार आता 6% वाढीचो सरकाराचो प्लान वीज नियामक आयोगाच्या सुनावणीक उद्देग राजकीय विरोधकांचो टॅरिफ दरवाढीक विरोध कुंडळी मानशेर कंट्रोल गेल्ल्यान कंटेनर पसऱ्यार दुकान सपाट लागसारची देवळी गेली पूण 6 जाण जखमी 2 क्रिटिकल एक्सिडेंट प्रोन झोनार लोक मागता फ्लायओव्हर चोवीस वरांत 2 अपघातांनी 3 जाणां सोंपली म्हापशा बोडगिणी एक्सिडेंटांत एकलो आपताक गेलो हरवळे एक्सिडेंटांत एक जोडपें सोंपलें एकूण 5 जाण जखमी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो ईशान्येत वायब्रंट विलेज मिशनाक बावटो देशभरात सहकार सबलीकरणाक 5 वर्सांत 2 लाख पंचायतींनी शेतकी पॅक्स डेअरी नुस्तेमारी संस्थांचो बाजारपेठ विस्तार विद्यार्थी आनी एबीव्हीपीच्या आंदोलन सारखें कॉलेज प्रशासनान मान्य केला म्हूण कावन्सिलाचो सोपूतविधी केला इलेक्शनाचे 3 म्हयन्या उपरांत एकदांचें इंडक्शन झेवियराचें कावन्सील उमेदी केंद्रीय घरमंत्री शाहान विजयान धाडिल्ल्या पत्राची घेतली दखल PSI नोकर भरतेच्या कथीत स्कॅमाची चौकशी विजिलन्स DGP कडल्यान 1500 भितर मागलो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हापसा अर्बनान 33,000 मायज लोकांचे क्लेम केले सेटल 424 जाणांचे उरल्यात 200 जाणांचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट आयलेच ना 98 जाणांची एका सारकी नावां लिक्विडेटराचो स्टेटस रिपोर्ट टीम इंडिया क्रिकेटीच्या 3 प्रकारांत टॉप ऑस्ट्रेलियाक पयले टेस्टींत हारयल्या उपरांत टेस्ट रँकिंगांतय टॉपार क्रिकेट सीझन सोंपसर टॉप सुवातेर रावल्यार ICCची गदा FC गोवाक टॉप 6 रावपाची निमाणी संद टॉप 6 रावन प्ले ऑफांत पावपाचो यत्न हेड कोच उलयलो फाल्यां फातोड्ड्या खडेगाट चेन्नईना आड गेम कोविडाक लागून 3 वर्सां जाली टॅरिफ वाडोवना अर्थसंकल्पी तरतुदीन फरक भरून काडलो JERCचे भौशीक सुनावणेत प्रस्तावित 6% टॅरिफ वाडीच्या प्रस्तावाक लायटीच्या खात्याचे राजांव खात्याक 135 कोटी वाढीव येणावळ तरी 348 कोटीचो रेव्हेन्यू गॅप उरतलो परत बजेटांत भरून काडटले विरोधक म्हणटा सरकारी गैरव्यवस्थापनाचे लोकांचेर वजें उद्देगय नेगेटिव्हार बिलां बुडयतल्यांचेर 2 OTSांनी येणावळ बुडवण जाली आता कोविडांतल्यान भायर सरतल्या गोंयकारांचेर लायटीच्या खात्याचो 6% वीज टॅरिफ वाडीक JRC कडेन प्रस्ताव JRCची भौशीक सुनावणी जाली By reducing the non-tariff income, the net revenue what is required for the state of Goa is 2,734.25 crores. The net ARR what we require for the year 23-24 is 2,734.25 crores. If we continue the same tariff what is there for this year, we will get 2,250.60 crores. That means the gap with the existing tariff is 483.65 crores. We have proposed 6% hike. Overall is 6% hike. But if you see the hike for different categories, for different slab is different. But the overall average figure is 6%. By introducing a hike of 6%, we are going to get additional revenue of 134 crores, 134.96, almost 135 crores additional revenue. In spite of increasing 6% overall tariff, still we will have a gap
of 348.69 crores. That is going to be provided through budgetary support through Government of Goa. सध्याच्या टॅरिफाप्रमाण सरकाराक पावराचेर 2230.60 कोटी येणावळ. येणावळीत 483.65 कोटीचो फरक उरता. टॅरिफ 6% वाडल्यार खात्याक आनीक 135 कोटी येतले. तरी 2734.25 कोटीच्या ARR प्रमाण 348.69 कोटींचो फरक उरता. हे 348.69 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान घेवपाचो वीज खात्याचो प्लान. वीज पुरवणेंतलें गळटेचें लुकसाण देंवन 8.45% पावला. गिरायक, संस्था, उद्देग, राजकीय विरोधकय आयोगा मुखार पावले. सरकार आनी खात्याचे गैरव्यवस्थापनाचें वजें लोकांचेर कित्याक काय म्हूण विरोधकांचो आर्ग्युमेंट. Basically, inefficiency of the department of the government should not burden the common man. This is a very basic element. The overall 6% hike that is proposed, I think this government can afford this 6% hike by giving subsidy. They have spent 33,000 they are able to spend for a swearing in ceremony. Per minute they can spend 33 lakhs. Why can't they absorb this 6% hike? We also demand that the figures put up by Electricity Department should be vetted by an independent authority. An independent authority should vet these figures because they have not audited the accounts, nothing. So that justification for the both tariff hike and budgetary support is checked for authenticity. टॅरिफ वाडोवचे न्ही म्हूण MRF मागता. कोविडाक उद्देग हाल्ले. अजून परिस्थिती जाग्यार आयिल्ली ना. टॅरिफ वाडोव नाका म्हणून GCCI मागता. Altogether, 2022-23, we have paid 11 crore rupees additional. I think, if possible, this proposed hike EDG has to be dropped. Increase in tariff for agriculture allied activities, HT and LT, should be brought on par with the increase in tariff for agriculture for pump sets and all. There are two different categories. We recommend that the increase, if at all, should be uniform. जाळवणदारांनी दिल्ल्यो हरकती आनी सुचोवणेचेर विचार करून आयोग खंय टॅरिफ थारायतना समतोल हाडपाचो यत्न करतले. We have heard all the consumers and being represented through different bodies also. We have heard the suggestions. Both the written as well as oral submissions have been noted by JERC. We are going to consider and try to balance this stakeholder interest while fixing the tariff. पुरवठा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकर. कुंडयमांचेर कंटेनर ट्रक देवणेवेल्यान सरळ दुकानार. दुकान भुंयसपाट. दुकाना कुशीची लक्ष्मीची देवळी गेली. पसऱ्यार आनी भायर आशिल्ले 5 जाण जखमी. तातूंत 2 बायलो आनी 3 दादले. सगळ्यांक आदीं फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. 2 क्रिटिकल आशिल्ल्यान थंयसावन परत GMCत. हो डेंजर झोन जाला. आत्र्या पयऱ्यान गाडयो पडटात. लोक फ्लायओव्हर मागता. येईल ते प्रमाण आम्ही पहिले स्पीड येयला कोणाची झाला एक 2 बायला मनशांक लागला 3 जाण कितें दादल्या मनशांक मार लागला पण भितर आले कोण भितर आशिल्ले म्हणजे शॉप टोटल कंप्लीट हे जाल्ले आसा डेमोलिश जाल्ले आसा डेमोलिश जाल्ले आहा तसोच आमचे लक्ष्मीचे टेंपल आहे हांगा तेही हांगसर डेमोलिश जाल्ले आहा हॉस्पिटलान कितले हांगा मेले 5 जाण आयलेले आसा कशें आसा चड इंजर्ड आहा 2 जाण सारखे इंजर्ड आहा आतां सद्या वेळी आयडी येयला आयडीच्यान तिका शिफ्ट GMCन केला हायवे जावचो म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन बेगीन जाता तितले बेगीन तो करचो कित्याक आमचे कडल्यान पयल्यान प्लेस आसा फ्लायओव्हर करचो बेगीन जाता तितलो ऑल्टरनेटली जाता न्ही एक्सिडेंट हय जायत आसता हांव सरकाराक परत रिक्वेस्ट करता जितले बेगीन जाता तितले बेगीन तुमी हेजो सॉल्युशन काडचें आनी जे पळय हे जाता एक्सिडेंट जाता लोकांचे आनी कोण लोक मरता तांकां जावचें न्ही आमकां पसून कित्याक आमकां मना कडेन दिसता कारण इतले वर्सां चालूच आसा म्हणून आनी तेजे आजून पसून सरकाराचें तेजें लक्ष घेयना. ह्या एक्सिडेंटात सुरेश बासक हो पश्चिम बंगालचो तरणाटो सोंपलो जाल्यार 5 जाण जखमी जाले. हांगासरल्या रस्त्या विशीं सरकारान 15ची भितर निर्णय घेवंक ना जाल्यार रस्तो आडोवपाची थळाव्यांची शिटकावणी. 8 दिसांनी एक तर एक्सिडेंट हांगा जाता कंप्लीट वयल्यान सुरू जाता ज्या हॉटेल आसा थंयच्यान सुरवात जाता कारण आमचे 2000 भुरगीं वतात हांगा लोक रावपा भितात इवन आमचे कोणी देंवले नंतर
हे क्रॉस करपाक सुद्दां भिता आमी सरकारान भरपूर दिलें तुमकां जमीन दिल्ली तुमी आज पण कित्याक करिना तुमी इतले फलगम भायर मारता तो रोड कित्याक करिना आमी तुमकां अल्टिमेट दिता 15 दीस भितर जालना जाय हो रोड आमी बंद करतले ह्या फुडें आमी इलेक्शन बॉयकॉट केल्लें कंप्लीट पुणे आनी हो आमी सेकंड करून दाखयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 24 वरांत गोंयांत 2 अपघात आनी 3 जाणां सोंपलीं. म्हापशा बोडगिनी एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. हरवळें एक्सिडेंटांत एक जोडपें सोंपलें. म्हापशा 3 वर्सांचें चली आनी 15 वर्सांचो चलो धरून एकूण 4 जाण जखमी. हरवळें जोडप्या बरोबर आशिल्लो 1 वर्साच्या चल्याक मार लागला. हरवळ्या अपघातांत थळावे जोडपे गेले. हरवळ्या सुपाची पूड म्हणटा थंय ट्रक आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट. जोडप्या बरोबर 1 वर्साचो चलो आशिल्लो, ताका मार लागला. ट्रक ओवरटेक करतना खंय स्कुटरीक धपको लागलो आनी जोडपे ट्रका पोंदा गेले. दिवचले पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक धरला. हे जे कपल आसले ते तेंच्या वांगडा एक धाकटे भुरगे आसले 1.5 वर्साचे. वेळा काळान ते उरलेले आसा जिवीत आहा आनी तेंचे घर हे संवसरवाडा हरवळे हांगासर आहा आनी तेका ट्रक लागला आनी ते एक्सिडेंटाचे कॉज म्हणटा ते तेका ट्रक लागलो आनी ती गाडी भायर पडली आनी ट्रकाच्या पोंदाक ती दोनूय जे जोडपे आसले ते ट्रका पोंदाक गेले. सो हे एक्सिडेंटाचो एक हे आसा. ट्रक कसो लागलो? ट्रक असो ओवरटेक करता आसतना फुडल्या स्टडाक तेजो गाडी लागली आनी ते पडलेले आहा. इतल्या मजगतीं म्हापशा बोडगिणी रस्त्यार एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपला तो म्हापशेचो 27 वर्साचो सद्दाम खल्लाल. 2 स्कुटरींचो अपघात, 4 जाणांक मार लागला. जखमी जाल्ल्यांक म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलान आनी GMCन शिफ्ट केल्यात. सद्दाम 3 वर्साचे चली आनी 15 वर्साच्या भाज्याक घेवन रिसेप्शनाक वतालो. भुरगीं GMCन. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर आनी सिद्धार्थ कांबळे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो ईशान्येत व्हायब्रंट विलेज उपक्रमाक वावटो. खेरीज 5 वर्सांत सहकार संस्थांची बाजारपेठ विस्तारून तांच्या सबलीकरणाक शेतकी पॅक्स, डेअरी, नुस्तेमारीच्या मळार वावुरपी 2 लाख पंचायतींतल्यो सहकारी संस्था एका नेटवर्क जाण्यात. ईशान्य शिमे वाठारांत ITBPच्या 7 नव्या बटालियनाक वावटो. शिंकुला टनेल प्रकल्पाकय केंद्रान वावटो दाखयलो. पूरे देश भर में जैसे मैंने कहा कि 2,63,000 के लगभग हमारी जो पंचायतें हैं उनमें से 2,55,000 पंचायतों में से लगभग 1,66,000 पंचायतों में तो है ही नहीं पैक्स, और ये जो 99,000 के लगभग हैं उनमें से भी 63,000 ही वाइबल या सफल रूप से चल रही हैं. इसका मतलब लगभग 2 लाख पंचायतों में आपको नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कह लीजिए उसका गठन करने की आवश्यकता है. अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाइबल हो, इसके लिए डेयरी और फिशरीज इस 2 सेक्टर्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है ताकि जो केंद्र की योजनाएं इन 2 विभागों के अंतर्गत आती हैं उसका लाभ भी इनको मिल सके जमीनी स्तर पर. और 25 सेक्टर ऐसे साथ में देखे गए हैं जहां पर पेट्रोल पंप, CNG, LPG से लेकर बाकी सेक्टर्स को इसमें जोड़ा गया है जहां पर उनको और आय के साधन मिल सके. कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर बाकी भी इसके साथ जोड़े गए हैं. गांव को मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ना सुरक्षा की दृष्टि से भी, सामरिक सुरक्षा महत्व की दृष्टि से भी हमने वैसे भी किया है, लेकिन वहां सुविधाओं का जो अभाव था उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं. जो रोजगार स्वरोजगार के अवसर नहीं थे उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं. वहाँ की खूबसूरती देश को दिखाने के लिए उस पर काम कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको बल देने का काम भी कर रहे हैं. चिंकुला टनल बनेगी, ये उस क्षेत्र को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम करेगी और विशेष तौर पर जंस्कार वैली को जोड़ने का काम करेगी. पहले 2 वाले में श्रीनगर, कारगिल, लेह इस मार्ग पर जोजिला टनल बन रही है और मनाली, उपसी, लेह पर इस रास्ते पर अटल टनल बनी है. ये तीसरा बिल्कुल अलग है जो सबसे छोटा है, नीमू पदम दारचा मार्ग, ये इसका नाम है, जो जंस्कार वैली से भी जोड़ेगा,
टनल 4.1 किलोमीटर की बनेगी और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट लद्दाख वैली को देश के साथ जोड़ने का होगा। झेवियर कॉलेजीचे वेचून आयिल्ले विद्यार्थी आनी एबीव्हीपीचें आंदोलन सारखें आशिल्लें। कॉलेजीच्या प्रशासनानूय तें मान्य केलां म्हूण झेवियर कॉलेजीच्या नव्या जीएसान खोस उक्तायल्या। म्हापसा JMFC कोर्टाचे मध्यस्थी उपरांत निमाणे झेवियर कॉलेजीच्या नव्या स्टुडंट कावन्सिलाचो सोपूतविधी एकदांचो जालो। 3 म्हयने मायज जाले कावन्सिलाचें इंडक्शन जावंक नाशिल्लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदान जे आंदोलन केल्लें सेंट झेवियर कॉलेजीन, जेचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले त्यांचे इंडक्शन जावंक नासलें आनी भुरग्यांक त्यांचो आवाज मेळना नासलो। आयज इंडक्शन सेरेमनी सेंट झेवियर कॉलेजीन जाल्ली आसा आनी भुरग्यांक त्यांचो आयज कावन्सील मेळ्ळो आसा। हे सुद्धा दाखोवन दिता की छात्र शक्तीचे जे आंदोलन असता आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदान जे आंदोलन कॉलेजीन केल्ले हेका सगळ्यांनी मान्य केला आणि ह्याच आंदोलनाचेर आयज इंडक्शन सेरेमनी जाल्ली आहा। स्टुडंट पावराच्या फुडे कॉलेजीकूय मानचे पडले की आमची डिमांड सारखी आसली आणि आयज कॉलेजीन इंडक्शन सेरेमनी ही ठरयली आणि आयज सक्सेसफुल इंडक्शन सेरेमनी जाली। हांव हेय सांगूंक सोदता की फूल कॉलेजीचो कावन्सील जो आसलो हो इंडक्शन सेरेमनीक आयज पावलोलो, म्हणजे आमी जशें म्हणटाले की एबीव्हीपीचे जे प्रोटेस्ट आसले तांकां सपोर्टेड नासले, लोक सपोर्ट करिनासले, मात आयज आमी जेन्ना इंडक्शन सेरेमनी पळयली ह्या लोकांक खबर आसलें की ही जी सेरेमनी जाल्ली ती एबीव्हीपीच्या आंदोलना मागीरूच सेरेमनी ही जाल्लेली आसा आणि ती सेरेमनी आयज जाली आणि त्याच्या जॉईंट सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी आणि जनरल सेक्रेटरी हे तिगूय ऑफिस बेरर्स आसले, म्हणजे तांकां सुद्धा खंय ना खंय कळ्ळें की ही जी यांच्यानी आंदोलन केल्ले हे भुरग्यांच्या फेवरान आसले। आयज भुरग्यांच्या फेवरान जे आंदोलन जाल्ले असले एबीव्हीपीचे ते आयज सक्सेसफुल जाला। पूर्ण कावन्सील येयलेलो, प्रिन्सिपल मॅडम सुद्धा असली, एडमिन सुद्धा असलो आणि हे खूप बऱ्या तरेन आयज इंडक्शन सेरेमनी ही आयज कंप्लीट जालेली आसा। म्हापसा अर्बनान 33,000 मायज लोकांचे क्लेम सेटल केल्यात। 424 लोकांचे उरल्यात, तांचे अर्ज तपासप चालू आसा। ह्या 424 200 जाणांनी ओरिजिनल डॉक्युमेंट दिल्ले ना, तशेंच 98 लोकांचे क्लेम एकासारख्या नांवाक लागून आडकल्यात। आतां मेरेन चडांत चड 5 लाख रुपया दिवन 99% अर्जदारांचे 254 कोटी फारीक। लिक्विडेटरान मिडियाक स्टेटस रिपोर्ट दिलो। म्हापसा अर्बनान क्लेम केल्ल्या 99% लोकांक चडांत चड 5 लाख रुपया प्रमाण 254 कोटी फारीक केल्यात म्हूण तांचो लिक्विडेटर मिडिया मुखार उलयलो। Only 33,570 claims have been received, and out of these 33,046 claims have been cleared, and we have paid 250 crore rupees to these 33,046 people. 424 लोकांचे क्लेम तपासप चालू आसा। तातूंतल्या 200 लोकांचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट पावूंक ना। 98 लोकांचे अर्ज एकसारख्या नांवांक लागून उरले, तांचे डिटेल तपासून ते वेगवेगळे मनीस म्हणून प्रूफ जाल्यात। फुडली प्रक्रिया खंय चालू आसा। 424 people whose claims are under examination, and out of these 424, more than 200 are pending before original documents. The moment they supply their original document, those payments also will be made. There are a few persons, 98 people, who are facing difficulty because of clubbing of their accounts with people with the same name. You know, in Goa sometimes 2 people have the same name. So originally the DICGC, which is the insurance company under the Reserve Bank of India, they had rejected these claims saying they are actually of the same person. But later on we showed with Aadhaar card and PAN card and all that they have the same name but they are different people. लाखभर डिपॉझिटर आसात, कमी डिपॉझिट आशिल्ले 79,000। तातूंतले 94% लोकांचे 1,000 रुपया परस कमी डिपॉझिट आसा। 5 लाखा वयर डिपॉझिट आशिल्ल्यांक लिक्विडेशनाची प्रक्रिया सोंपल्या उपरांतूच वेले पयशे मेळटले। 200 स्टाफांक सेटल केल्यात। 2,464 लोकांनी रीण फारीक करपाचे आशिल्ले, ते 53 कोटी जाताले। 1,629 जणांनी फारीक केले, 31 कोटी आयले। 835 केसी वेगवेगळ्या कोर्टांनी पेंडिंग आसात। Law says that for those who have more than 5 lakh rupees, up to 5 lakhs they will get payment. Balance can only be paid at the end of the liquidation process. Now, what does the liquidation process involve? It involves disposing of the staff and settling of dues. We have done that.
We had almost 200 staff. We have disposed of all the 200 staff and we have settled their dues. We are now only working with a very small number of less than 20 people who are on contract. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. PSI नोकर भरतीच्या दुबावीत स्कॅमाची केंद्रात दखल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आमदार विजयान धाडिल्ल्या पत्राची दखल घेतली. PSI नोकर भरतीत स्कॅम जाला म्हूण ताणें होम मिनिस्ट्रीक चीट धाडिल्ली. मंत्रालयान भौशीक कागाळी निवारण खातें, विजिलन्स आनी DGPक विजयान केल्ले आरोप तपासपाची ऑर्डर दिल्या. 15 दिसां भितर एक्शन टेकन रिपोर्ट मागला. मेगा PSI रिक्रुटमेंट स्कॅम गोंयांत चालू आहा आनी हे स्कॅम रद्द करपाक मुखेलमंत्री सोडना, कित्याक ताका पर्सनल इंट्रस्ट हातून आसा अशें दिसता. फायनली आतां अशें जालां की हांवें देशाचे गृहमंत्री बाब अमित शाह हें लेटर बरयलें. तांणी पब्लीक ग्रिवन्स सेल मिनिस्ट्रीक हांगा धाडलें आनी पब्लीक ग्रिवन्स मिनिस्ट्रीन आतां म्हणलां की 15 दिसांनी एक्शन घेवची आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पब्लीक करचो म्हणून. सो हें डिवेलपमेंट आय वेलकम दीस डिवेलपमेंट. पुणून हांव मागता सरकारा कडेन डोंट मेक इट एन आय वॉश, कित्याक ट्रस्ट डेफिसीट भरपूर वाडलां सरकाराचेर. सरकार चोर चलयतात अशें दिसूंक लागलां लोकांक. हें दिसूंक दिवनाकात. हें क्लियर कट स्कॅम उघड जें जालां हाजेर कितें तरी एक्शन घेवन दाखोवन दियात की एटलिस्ट हातून तरी तुमी कर्नाटका परस फुडें आहा म्हणून. नाजाल्यार कर्नाटकान जे चोर आहा ते भितर आहा, तुमचे चोर आहा ते सुशेगाद भायर आहा आनी फुडलीं स्कॅमां करपाक तयार आहा. हें लोकांक दिसतलें. हिरोची नवी झूम स्कूटर मडगांवां लॉन्च. ही स्कूटर आधुनीक तंत्रज्ञानान फुली लोडेड आसा. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम अशी आधुनीक फीचर्स होंडाचे झुमाक आसात. 110 सीसीची ही स्कूटर 60 किलोमीटर मायलेज दिता म्हूण कंपनी सांगता. Hero has also brought out various new models, beautiful, colorful, and nowadays people are falling for all the latest. So I'm sure these scooters will be popular in the market, and I'm sure this, as it is, Hero is quite popular, and I'm sure people of Margam will give good response to this show. So this bike is of 110cc. The mileage is claimed for this bike is 60 and above. It has a Bluetooth connectivity. You get call alerts for the calls and messages you receive on the phone. Then you have a charging port. The speedometer is fully digital for the bike. You have these corner bending lights. They are LED. DRL. Yes, and you have a I3S feature where it's a automatic stop and start switch. You can use it in the traffic. That saves your fuel. So you'll have to put the bike on and off with the same switch. You don't have to use your key. टीम इंडिया क्रिकेटीचे तिनूय फॉर्मॅटांत पयले सुवातेर. T20 नंबर 1 आशिल्ल्या रोहित सेनीन वन डे क्रिकेटींत फाटल्या म्हयन्यांतूच टॉप पोझिशन गाठिल्लें. आतां ऑस्ट्रेलियाक हारोवन टेस्ट क्रिकेटींतूय टॉप सुवात जोडली. क्रिकेटीचो अंदूचो सिजन सोंप मेरेन टेस्टींत टॉप उरतले टिमीक ICCची गद मेळटा. ऑस्ट्रेलियाक उरिल्ल्या टेस्टींनी हारोवन ICC टेस्ट चॅम्पियनशिपीची फायनल गाठपाचें टीम इंडियाचें टार्गेट. FC गोवा टॉप 6 रावन प्ले ऑफांत क्वॉलिफाय जावपाचो यत्न करतले. हेड कोच कार्लोस पेना मिडिया कडेन उलयलो. फाल्यां फातोड्डे स्टेडियमार FC गोवाची निमाणी होम मॅच चेन्नईन FC आड. मुंबय सिटी कडच्यान हरिल्ल्यान FC गोवाक उरिल्ल्यो दोनूय मॅची जिखच्योच पडटल्यो अशी परिस्थिती. FC गोवा 27 पॉयंटां सयत 6वे सुवातेर आसात. We came from a season where FC Goa finished in the 9th position, and the expectations must be under control. You know, there are many teams now with big potential, and we have been in the top 6 during all the season. So now we are in the moment of the truth. Of course, we are in the moment when you reach or not reach the objectives, but finish in the top 6 is our first objective of the season. Tomorrow is going to be a game for us to play under pressure, of course, but if you want to play for big objectives, you are going to play this kind of games, no? So tomorrow
my team is used to these situations. No? Tomorrow we will need to face the game with cold mind and with warm heart, no? Because to take decision, it's important to be balanced in your mind. So try to prepare them, trust on them, because they have showed many times this season that they know how to play these kind of games, and you need to play this kind of games. And hopefully we can play more of this in the next weeks. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.